मांद्रे गावात आस्कावाडा हांगासर दुर्मिळ अशें भारत मातेचें देवूळ आसा। हे देवूळ आनी तातूंत आशिल्लो कल्याण स्वामी महाराजांचो मठ कांय भक्तांचें श्रद्धास्थान आसा। मुखार व्हडले वडाचें झाड आनी ताचेर पिपळाचें झाड आसा। कल्याण स्वामी महाराजांनी इच्छा प्रकट करतकीच ह्या वाठारांत औदुंबराचें झाड आपोआप निर्माण जाल्ल्याचे थळावे भक्त सांगतात। मामल घराब्यान स्वता ह्या मंदिराची निर्मिती केल्या। दर म्हयन्याच्या पयल्या शेनवारा 24 वरां हांगासर नामजपा सयत विविध धार्मिक कार्यावळी जातात। सहदेव कल्याण स्वामी महाराज अशेच भटजी असे येयले आणि त्यांनी असे परिसर ह्या पळयले जाल्यार सगळे ह्या आसा हांगासर आणि वड आसा, वडाचेर पिपळ आणि आपणाक अशें दिसलें की हांवें औदुंबराचें ते एक झाड आसूंक जाय आशिल्लें आणि ते हांगासर ह्या परिसरांत ते आपणाक दिसना। म्हणजे कितें जालें, दुसरे दिसा पळयत जाल्यार हांगासर औदुंबराचें झाड तयार जालें, निर्माण जालें तशें। म्हणजे आमच्या बाबान कल्याण स्वामी महाराज यांच्यानी एक आमच्या भारत देशाची तेका ओढ असली ह्या असले आणि ताका लागून त्यांनी आपले ते पृथ्वी तलाचेर ताका एक मान आणि असं ताका एक स्फूर्ती जावन त्यांनी ते एक स्थापना करची हेचे त्याच्या कल्पनेन त्यांनी भारत मातेचं हे सगळी स्थापना केली। ह्या मठान प्रत्येक महिन्याचं पहिलं शेनवार 24 तास श्रीराम जयराम जय जयराम हो जप तो साजरा केला जाता आणि हो नाम सप्तक आसा तो सगळे जाण कोण प्रत्येक जाण आपल्या खर्चान करतात। भारत मातेच्या देवळा मुखार पृथ्वेचेर तुळस आशिल्ले आकर्षित तुळशी वृंदावन आसा। तुळस बसयल्ल्या पृथ्वेचेर विष्णू देवाच्यो 10 अवताराच्यो आकृती आसात। हांगासर प्रदक्षिणा आणि नामस्मरण केले जाल्यार खूबशा भाविकांची मनोकामना आणि इच्छापूर्ती जाता अशें हांगासर येवपी भाविकांची श्रद्धा आसा। असं ताका एक ह्या कसं जालो, तुळस बांदूची पण ती कशी बांदूची ती खंय आमच्या हेतून म्हणजे आकर्षण कशी दिसपाक ह्या देवस्थानाक शोभता अशी ताका एक इच्छा निर्माण जाली। ताका तेणी तो दासबोधाचो सगळो सारांश घेवन भगवान विष्णूचा 10 अवतार कशे भितर भागतले हेतून तेचो ताका पूर्ण गाढो अभ्यास आसलो आणि ताका लागून ते 10 अवतार हे सुरवात पासून लास्ट पर्यंत पासून ते कसे भागतले आणि त्या हेतून त्यांनी ते आकृतीन निर्माण केले। आणि अशी पहिली अशी खूप जण अशी कोणती लग्न बी जायत नसली ती बी येऊन सत्काळी प्रदक्षिणा काढताली। मागीर त्यांची पहाटे 5 5:30 येऊन प्रदक्षिणा काढून मागीर थोड्यांची अशी लग्न झाली। आता बी आता गे अशी कोण तरी असे लग्न येतात चालूच आसा। आणि दुसरे म्हणजे हांगासर जे डॉक्टरांकडे बी बरे जायना ते ह्या परिसरान निवारण जाता। ओके, थँक्यू। फक्त प्रदक्षिणा काढा आणि हे करा आणि नामस्मरण सांगले, एक नामस्मरण करा, मेन नामस्मरण दवरला। आयज आमी आस्कावडा मांद्रे ह्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात जर आमी पळयतात हांगासर एक रुमट आसा, वड आसा आणि वडाक लागूनच पिपळाचे झाड आसा आणि ताच्या समोर एक ल्हान पूण बऱ्यापैकी अशें मंदिर आसा। हे मंदिर कल्याण स्वामी महाराज आणि हांच्या मनातल्यान निर्माण जाल्ले मंदिर आणि ह्या मंदिरान एक सुबक अशी भारत मातेची मूर्ती आसा। ह्या वाठारान हे परिसराचो सुशोभीकरण करचो म्हणान सरकार कडेन निवेदन सादर केल्ले आसा। सुशोभीकरण परिसर करून ह्या वाठाराक आनी शोभा हाडची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।